सो गायज हे पळय हांगासर सामान घेतलेले आसा. सो गायज आता आम्ही वयता देवळान, मागीर देवळांतल्यान आम्ही वयतली म्हापसा न्हू रे अवी. आयज जावन आसा कितें म्हणटात ती एकादशी, त्या खातीर आमी देवळान आता पाया पडपाक वयता. आयज येयलेली आसा आमी गणपतीच्या देवळान पाया पडपाक. देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी तशीच आमी स्ट्रेट चलया म्हापसा. आयज गणपतीक पळय काय बरो सजयल्लो आसा आनी हांगालो न्हू एक एनवायरमेंटूच अलग, ब्युटिफूल सारको. म्हाका जाल्यार मज्जा येता देवळान येवपाक हांगासर गणपतीच्या. चला आतां पाया पडोन जाले, आमी आतां चलया म्हापसा. अरे माझ्या बाबा, हे पळय म्हापसा मार्केट पळयात, कितली गर्दी ती. पार्किंगेक काय स्पेसूच ना. ही पळयात. सो गायज फायनली ना म्हापसा पावलेले आसा आनी हांगासर पार्किंगेक स्पेस ना म्हणून नवीन न्हू भायरूच गाडी लायलेली आसा. हांव एकटेच फटाफट शॉपिंग बी करता आनी वयता मागीर. हे पळयात कितली गर्दी आसा ती. चड करून बाप्पाल्यो रेटी आसतल्यो सगळ्यांच्यो. आतां लेट्स सी कशें कितें आहा तें. सो गायज आमकां न्हू आयज म्हापसा येवपाक नाका आसलें आनी स्पेशली म्हाका, पूण अवी म्हणपाक लागलो म्हापशाच या म्हणून. थंय अननोन प्लेसीर वयतली आमी, थंय शॉपिंग करतली, मागीर थंय पयलीं सोदचें पडटलें. त्या खातीर हांगासरूच फटाफट कर म्हटलां. अवीक मातशें कामूय आसलेलें, त्या खातीर अवी लेट येयल्लो. त्या भायर मागीर आमी ड्रोन बी सोडलेलो न्हू, त्या खातीर मातसो लेट जाल्लो आसा आमकां. आतां मातशें पुजेचें बी सामान घेवपाक जाय, फटाफट घेता आनी वयता मागीर घरा कडेन. काकी कशी गे दी पळोवया एक. हे पळय नवरो व्हंकाल कितें कितें जाय तें सगळें हेतूर आसा. सो गायज हे पळय हांगासर सामान घेतलेलें आसा. आतां घेवपाक जाय फुलां आनी वस्त्र जानवें कितें लागता तें. हे पळय भोंवन लागली तान आनी आतां हांव येयला उसाचो रोस घेवपाक. पळय हांव पळय हांगासर रावला अंकिताक आनी ते गेला शॉपिंग करपाक. द नेक्स्ट डे. हे पळय आयज तुळशीचें लग्न न्हू, सो ही वाडी दाखयल्या. हे पळय तेणी अंकितान खीर आनी कितें कितें केलां पळोवया. वेलकम बॅक टू another episode of मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी आयज हांव वयता म्हापसा. आयज तुळशीचें लग्न न्हू, आनी तुळशीचें लग्न मागीर लोक आसता खूब येतात, सो तांकां मागीर कितें दितले खावपाक, कितें तरी दिवंक जाय न्हू. आमी चिंतलेलें आयस्क्रीम हाडटली म्हणून, पण ह्या दिसांनी लोकांक थंडी आनी आमी आयस्क्रीम दिली आनी मागीर परत खंय थंडी जाली जाल्यार आमच्या नांवान बिश्टें. सो म्हापसा वयता आनी कितें बरें कितें घेवन येता खावपाक. सो चलया आतां म्हापसा फूल पावर सारकें. तुळस हांवें रेडी केली. इतली हांवें ओके केल्या, चड इतलें हायफाय डिटेलिंग करूंक ना. नॉर्मल सारकें नॉर्मलांतली नॉर्मल पेंट केलें, सारकी नॉर्मल. सो गायज आमी आतां म्हापसा वचपाक भायर सरलेली आसा आनी आमी आतां आसा रस्त्याचेर आनी आमी गाडी चलयता. भायर पळय कसली लोमता मदींच. सो गायज आयज आमी गाडी घेवन वयता आमची एरॉक्स. अप्रिलिया काडून अवीन दवरल्या रुमान, तर तुमकां खबरूच आसा. आनी आमची न्हू एरॉक्स सारकी टमटमीट एकदम मॉडेल कशी जाल्लेली आसा. तुमकां बी आमची एरॉक्स पळोवपाक जाय न्हू जाल्यार कमेंट करून सांगात. एरॉक्सा बद्दल आमी तुमच्या कडेन एक स्पेशलूच ब्लॉग शेअर करतली आनी दाखयतली की आमची गाडी कशी सजयल्या ती आमी. आयज पळय आमी आतां येयला यार्डान वाळके कडेन कितें तरी स्पेशल व्हरपाक. पळय आमी यार्डान आतां समोसा. सो गायज हांवें पळय कितें तरी
स्पेशल घेतलेले आसा वाटपाक आणि हे हांवें घेतलेले आसा कितें जाणाय सांगिना तुमकां मागीरूच दाखयता आनी तुमकां बी रूच हाडटा कितें ते स्पेशलूच घेतलेले आसा जे तुमचे बी फेवरेट आनी म्हाजे बी फेवरेटूच 1000%. चल या आतां आमी घरा. अरे 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 कितें जाल्ला गो वा कितें जाल्ला पूजा करता काय तरी खूप पावरफुल मगो पूजा चल्ल्या तुजी. तुका एक आनी एक कितले खबर आहा पण हरशी खबर आहा कित्याक तू कोणीच चावूंक ना काय बरें हा मोबाईल उडय आणि जाता ते म्हण आणि मागीर मोबाईल मोडलो न्हू का परत परत हाडून दिवचो पडटा मागीर म्हाका. की आता गो हात पावाना हात पावाना गो ही आरशी पळय के दिशी तू हात पावाना का म्हणटा पावाना रे पण आरशी पळय के कळ्ळे ही आरशी दिसा तुम्ही पहिला आसतले न्हू आयज अंकितान एकल्यान केले तुळशीचें लग्न करूंक ना एकल्यान केलेले आसा फुल पावर सारखे आणि मदींच तेणी त्या ताटान मोबाईल उडयलो आणि तशेंच जाता न्हू ते हा सो ही डिफिकल्टीज ज्या घरान यंग चेडूं आसता पण आवय बापूय आनी भयण भाव आसना न्हू तेका न्हू सगळी कार्य करची पडटा. जे जाणट्या लोकांनी पयलीं केल्लेली आसा न्हू ती सगळी कार्य करची पडटा जावं ती चवथ जावं दिवाळी जावं आनी कसलें तुळशीचें लग्न जावं वॉट एवर इट इज तेका एकलेच करचें पडटा. आनी हांव न्हू मुद्दम इनवॉल्वमेंट दाखयना म्हाजो कित्याक जाणाय फुडें बसून तेकाच करूंक जाय तें सारकें मगो सारकें न्हू. आनी अशेंच हेजी जी लायफ आसा तशीच आनी खूब जाणांची लायफ आसा आसतली तेंच्याय घरान बाबडे आवय बापूय ना आसतले तशीच थोडी चेडवां आसा आसतली. अशेंच एक अंकिता भशेनूच एक चेडूं आहा श्रेया म्हणून ते बाबडे तशेंच काणकोणचे तुमी वळखता बीन जाल्यार कॉमेंट करून सांगा श्रेया नायक म्हणून ते बाबडे तशेंच तेका आवय बापूय कोण ना ते तशेंच आपणाची सगळी कार्य करता आनी हितून कामाक आसता कितें म्हणटा ते सुपर मार्केटान एकलेच ते बाबडे ते म्हणटा आपणाक 12,000 पेमेंट खूब म्हणटा आपूण एकलेच न्हू आपणाक आनी कितें जाय काय म्हणटा बॉयफ्रेंड ना काय ना बिंदास जाली तेजी लायफ सुशेगाद. तशेंच कालचो तुमी ब्लॉग पयला आसतलो न्हू ड्रोन सोडलेलो हांवें आनी चर्चीचो न्हू काय बरो ब्युटिफूल व्यू घेतलेलो जेजुवाचो रावंड सर्कल मारता आसतना. तसोच आमचो एक 150 लोक आसता न्हू कितें करी आतां थंय एक कमेंट मारला वाव अशें तशें आनी सकयल कमेंट मारलेलो आसा दिस इज अ पीसफूल दिस इज अ होली प्लेस यू कांट डू लायक दॅट. वॉट लायक दॅट म्हणजे आमी लायक दॅट कितें केलें लायक दॅट केलें कितें टी शर्ट काडले चड्डी काडले नागडो रावलो हांव उबो. एदी व्हडली पिक्चराची शूटिंग जाता थंयसर तुमी वचात ना एदी व्हडली चर्चीचे जे मर्डर पिक्चर तुमी पयला आसतले इम्रान हाशमीचे जावं आनी कसले पिक्चर पयला आसतले तेजेर सीन दाखयतात ते सिना बद्दल ही कॉमेंट कित्याक मारिनात. आमी
जे आमचे जेजुवाचो एक बरो व्हिडिओ काडलो हांवें सर्कल मारता आसतना माझे वांगडी क्रिस्तांव भावांक म्हाका केन्नाच अशें कितें म्हणूंक ना की यू डीड लायक दॅट, वॉट लायक दॅट यू डीड, कितें कॉमेंट मारला, यू कांट डू लायक दॅट, कितें लायक दॅट केलें आमी. आनी हो जो मनीस जो कमेंट मारपी आसा न्हू बायल मनीस ही केन्ना आमचे बद्दल वायट उलयना, सदींच बरेंच कमेंट मारता, वी लव युअर व्हिडिओज एक्सेट्रा. पण ते म्हाकाय कळोंक ना म्हाका ती व्हिडिओ जाल्यार खूब लायक जाली देवा कडल्यान. एक देवाचो एक बरो व्हिडिओ काडला हांवें इंस्टाग्रामारूय घातला, युट्यूबारूय घातला. आतां तर हांव नागडो तर चड्डी काडून नाचलोलो थंय, डान्स केल्लो बल्ले 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 करून जाल्यार एक न्हू 40 कमेंट मारलेले वायट न्हू जाल्यार म्हाका खरंच फरक पडचो नासलो बिकॉज आय डीड समथींग सारकें. आतां कॅप्चर करपाक एक चर्च कॅप्चर करपाक जाय, एक जिजस कॅप्चर करपाक इट इज अ क्रायम, देन प्लीज टेल मी वेर इट इज रिटन. खंय बरयल्लेलें आसा वी कांट कॅप्चर चर्च, वी कांट क्लिक फोटोज ऑफ चर्च, खंय आसा. कितें वायट करता न्हू जाल्यार कमेंट मारा, बरें कोणाचें करूंक वचत जाल्यार फालतूर, कोणाचें वायट केलें जाल्यार तें आसात, कोणाचें बरें केल्यारूय प्रॉब्लम लोकांक. तुमी खूद हेल्प करिनात, तुमी खूद फुडें सरानात. आनी एकल्यान कमेंट मारला, त्याच मनशान कमेंट मारला, आय स्टे व्हेरी फार ऑर आय कुड हॅव कम. येवपी मनीस न्हू जळामळाकसून येता, रानांतल्यान येता, जसो हांव छाती फुडें काडून सांगता. पावसान आमकां जोर आसतना आमी हांगाल्यान वाळपय वयताली गाडी घेवन 70-80 किलोमिटर्स, हांगाल्यान 70 वयताले, टीव्ही हातीन धरून आमी कडधान्य आमी ग्रोसरीज घेवन आमी जोरान वयताली. हेका म्हणटा मनीसपण. आपूण रावता इतले पयस, आपणाक येवपाक टायम ना, जावं आपणाक येवं शकना, आय कांट ड्रायव्ह. मेन थिंग आमी तुका विचारूंकूच ना. इट्स बेटर यू डोंट. कितें म्हणटले. जेजुवाचो एक व्हिडिओ काडलो, चर्चीचो एक व्हिडिओ काडलो, आमच्या फादराक कांयच प्रॉब्लम जावना. म्हाका वयल्यान कितल्या लोकांनी बरे बरे मॅसेजी केल्लेले आसा, सेंड मी आपणाक धाड वॉट्सॅपार. आनी एकाच मनशाक अशें दिसलें की आमी टेररिस्ट, आमी कितें तरी अलग केलें. यू कांट डू लायक दॅट, कितें लायक दॅट केलें. आतां परत तर हांव वचून चॅक करता जाल्यार तो कमेंट ना थंयसर. आय डोंट नो वाय. कमेंट मार पूण दवरात न्हू, डिलीट कित्याक करता. सारकें. सो अशें आसता, अशें संवसारान लोक असतात, तेजे बद्दल आमी कांयच करूं शकना. ऑल वी कॅन डू इज, म्हाज्या भावान सांगला म्हाका, गॉड ब्लेस यू म्हणपाचें, सायडीक सरपाचें, बिंदास सारकें न्हू. आनी फाल्यां आमी दोगांय वयपाची आसा, ते दोगांय ब्लायंड भुरग्यांकडे 2-3 जाणां. एक्चुअली आमी ऑलरेडी वचून येयल्लेली आसा. फाल्यां नाल्यार परवा, फाल्यां घालया ब्लॉग तो, फाल्यां घालता तुमच्या खातीर तो ब्लॉग. पळयात तुमी कशें कितें आहा पळय ती तेंची लायफ. अ ब्लायंड पर्सन कॅन ऑपरेट मोबायल फोन, अ ब्लायंड पर्सन कॅन ट्रॅव्हल फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे. क्वेश्चन मार्क न्हू. आनी कोणाक अशें दिसता की बाबा आपणाची लायफ खूब डिफिकल्ट जाल्या आनी म्हाका जायना, चल बाबा सुसायड करया, जावं वचून उडकी घालया, जाल्यार प्लीज फाल्यांची व्हिडिओ आमची पळयात. तुमचें न्हू थिंकींग तुमच्या लायफाची आसा न्हू ती टोटल चेंज जातली. आनी एक बरें तुमकां सांगूंक सोदता, लिटरली न्हू पावस पडटा, दव पडटा, भुरगीं जाणटी कोण आसा न्हू, तुमकां एक मॅसेज सांगता, प्लीज भायर सरता आसतना न्हू मंकी कॅप घाला, कान टोपी म्हणटात तेका न्हू, ती घाला, कित्याक दव पडटा तो सोसूंक जायना. म्हाजो जाल्यार सारको दुश्मन, म्हाका जाल्यार थंडी जायत आसा पळय 4-4 दिसांनी, ऑल बिकॉज ऑफ दव पडल्यार सारकी वाट लागलेली आसा. आनी हे जे हांवें तुमकां सांगलां न्हू कॉमेंटा बद्दल, तेचे बद्दल तुमचो कितें ओपिनियन आसा पळय कॉमेंट करून सांगा म्हाका न्हू. आनी अंकितान तुळशीचें लग्न न्हू एकलें सेलिब्रेट केलां, तशें कोणी तुळशीचें लग्न एकलें सेलिब्रेट केलां पळय ते कॉमेंट करून सांगा म्हाका. खूब जाण ते पयरचे हेजे फेसपॅकाचे ते विचारता वॉट इज द सिक्रेट इन्ग्रेडियंट. टू बी ऑनेस्ट म्हाका कांयच खबर ना, ते तेणी केला तेकाच विचारात तुमी. आनी हेज्या बद्दल आमी तुमकां सांगलां, ते केन्ना तुमकां सांगतले पळय ते. आनी मीन वायल
ये है एक्चुअल गुड टाइम टू सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल मस्तीखोर गोवन्स. वा तुम्ही आमचं चॅनल सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार फटाफट वचात आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करात. सबस्क्राईब करता म्हटल्यार न्हू म्हाका एक गजाल उगडास येयली. आमी खंय तरी गेल्लेली, थंय आमचो एक सबस्क्रायबर मेळ्ळो. म्हळ्यार तुजी व्हिडियोज पळयता, वाव अशें तशें. पण हांवें तुजें चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना. कित्याक न्हू म्हाका टायमूच मेळोंक ना. आनी हांव इतलो शॉक जालो. तूं व्हिडियो पळयता म्हाजी, इट टेक्स नॉट इवन अ सेकंडाचो धाकटुलो टाक करून बटन दामला तो सबस्क्रायब जाता. तो म्हाका सांगता आपूण खंय तुज्यो सगळ्यो व्हिडियो पळयता पण अजून सबस्क्रायब करूंक ना खंय. आपणाक टायमूच मेळोंक ना. हांव शॉक जालो आनी आय जस्ट स्मायल्ड. हांवें स्मायल केली. तूं व्हिडियो पळयता तेच म्हाज्या मनांतल्यान हांवें म्हटलें तूं व्हिडियो पळयता तेच व्हडलें न्हू. सो हेच म्हणून हांव तुमकां गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता. आनी व्हिडियोचेर जर न्यू आसा लायक शेअर सबस्क्रायब कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडियो. टिल देन बाय बाय. बाय बाय.